आमी आदीं आयकलां एका भुरग्यान जेजूक विचारलें बरें गवळ्या आनी जेजून ताका सांगलें बरो एकलोच आसा तो सुर्गीचो बाप. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजून कितें केलें? जेजू बापाक एकवटोन ताचें बरेंपण ताच्या उतरांनी कोन्नांनी चालींतल्यान आमकां मनशांक ताणें दाखयलें. ताणें आपणाची वस्तू करूंक ना. जेजूक बापाक एकवटोन हें सगळें बापाचें तो आमकां कोत्तालो आनी करीत आसा. आतां आमकां हिंदुस्थान सगळें मेळटा बापाक कडूनूच, पूण जेजू वरवीं. आमी आयकलां हेंय बी देवाच्या उतरान सुरवातेक शब्द आसलो आनी हो शब्द देव आसलो आनी ह्या शब्दा वरवीं सगळें ह्या संवसारांत घडोवन आयिल्लें आसा. तर आमी सगळीं जाणां जेजू जो देवाचो शब्द आसा ताचे सरशीं ताचे वरवीं ताचे बरोबर घडोवन आयिल्लीं आसा. तितलेंच न्हय, जेजू आमकां बावतिजमा वरवीं आमच्या काळजांनी जियेता. तो आमचे भितर आसा. आमी ताचें देव मंदीर कशें, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी आमच्या सांदांनी कोण आसा? हांव आसा न्हय, आमी आसा न्हय. तेच भाशेन तो आमचे सोबे आसा. तो ताका लागून जशे भाशेन जेजून केलें ते भाशेन आमी करूंक जाय. म्हणजे कितें? जेजूक आजीर जावंक जाय आनी जेजू आमकां बापाक आजीर कोत्ता. कित्याक कोणूच बापाशी वचना बगोर जेजू वरवीं. हें ताणें आमकां सगळें कळीत केलेलें आसा. आमी जाणो हें, पूण ते भाशेन आमी वागोंक जाय. जेन्ना देव आमकां दिता तेन्ना कितलेंय जावं तें इल्लें पुरें आसूं जाल्यार तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, वांटूंक जाय. कित्याक लागून? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना कोण दिता? देव दिता. आतां आमी तो दीत जाल्यार आमी ताचो हिशोब घेवंक लागतले. हांवें तुका हें केल्लें की ना, तुवें म्हाका कित्याक करूंक नाय? असलो हिशोब आमचे सोबें घडटा. पूण देवा सोबें तसलो हिशोब ना. तो उदार काळजान सगळें दिता आनी तो आमचे सोबे आसा ताका एकवटोन दीत तर आमकां तो आनीक भरपूर दितलो. कितल्याच जाणांनी हो अणभव घेतलेलो आसा. एकल्यान म्हाका सांगलें, जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणें हांवूय कोत्तां. म्हजो उजवो हात कितें कोत्ता ते दाव्या हाताक कळोंक ना. हांव दितां तेन्ना उदार काळजान दितां आनी खरेपणी तुका सांगता, देवान म्हाका भरपूर दिल्लेलें आसा आनी हांव हातून मजा घेतां की देव म्हजे सोबेन दुसऱ्यांक दिता. हांव ताचो हिशोब बिलकूल घेना, विसोत्ता भुरग्याक. आनी तो म्हणटा इतलें देव म्हाका दीत आसा. हेच पद्दतीन खूब पद्दतीन तर हे परी आमचें जिवीत जावंक जाय. पयल्या वाचपान आमकां देवान शिडकायिल्लें आसा आमोसा वरवीं. हो प्रवादी त्या लोकांक सांगता तुमी कोत्तात तें सारकें न्हय. आनी ह्या तिसऱ्या वाचपान वय तो ग्रेस मनीस बरें कोत्तालो पूण दुसऱ्यांची बिलकूल पर्वा करिनासलेलो. अशें जायना. मेली म्हणटोच आमकां ह्या आमच्या जिविताचो हिशोब दिवचो पडटलो. देव आमकां खास लायना, आमी ती आमचेर ओडून घेता. आतां हें कशें जाता पळयात. देव तर म्हजे सोबे आसा न्हय, पूण हांव तो देवा सोबे ना आनी हांव म्हज्यो कुटुंबां म्हज्यो वस्तू करूंक लागता तेन्ना देवाक हांव बाजूक धरतां. आनी हें हांव कोच्चें आसतना करिना. घोडेक बरें कोच्चें आसतना करिना, तें म्हाकाच दोत्ता हांव. कित्याक अशें म्हाका दिसता की म्हजेच कडेन सगळें आसत जाल्यार हांव खूब धादोसकायेन जियेतलो. ना, म्हजे कडेन हे सगळीं पळय आमची भाव भयणां जांचे कडेन खूब आसा गिरेस्तकाय, अशें दिसना की तीं खुशाल आसात म्हणून. पूण तें सोडून दिवया, तें आमचें न्हय. तें तांचें आनी देवा बरोबर कितें चलता पळय तें. पूण आमचे मदें हे भाशेन आमी घडोवन हाडया. जेजू जो प्रमाणीक आसा ताचे सारकें दुसरें आमकां वाचप सांगता ताचे सारकें आमी जावया.
ताणें आमकां सगळें कळीत केलेलें आसा कशीं आमी जिवंक जाय पळय तूं देवाच्या बोटा ह्या वस्तू पाठ कर प्रमाणीकपण भक्तीपण बावाड मोग सोंसणीकाय बोलेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर कित्याक देव हातून आसा आनी तो आमचे बरोबर आसा हांव तुमकां एकूच सांगता ताका तर आमी एकवटून रावत जाल्यार हें आमकां चिंतपाचे पर्यंत गरज ना आपशींच आमी हे भाशेन देवा सारकीं जियेतल्या आनी हें आमी सगळ्या सांतां भक्तांच्या जिवितान पळयलां ते कितें करताले देवाक एकवटून रावताले आनी देव तांचे सवें भरपूर वावर करतालो ते पर्यंत नोको आसलेली कसलो वावर करता पळय तो देव कित्याक देव तरेतरेचो वावर आमचे सवें करता आनी आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन करता आतां आमी देवाची भुरगीं न्हय सगळीं जाणां पूण आमकां जाय पळय तशें आमच्यान करूंक जायना हें खूब फावटीं घडटा आमच्या घराब्यांनी पर्यान हांव दुसऱ्यांक मानार करता हांव दुसऱ्यांक सांगता कशे भाशेन जावंक जाय पळय तें ना आमी बरोबर मागण्यांत रावन सल्लो देवाचो घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे करूंक जाय अशें तर आमी करिना जाल्यार हीं घेर्रां पळय चलतात ह्या संवसारांत ती हाकाच लागून हांव समजता की हांव सगळें जाणो हांव देव म्हणून समजता तशें चलचें ना घेर्रां ही सारकी न्हय आमी दुसऱ्यांक मारून उडयता कोणान अधिकार दिलेलो आसा आमकां आनी कित्याक लागून म्हणून करता पळयात आतां इस्रायलाक पर्यंत कितें जाता ती देवाची पोर जाती आनी तरी पूण पालेस्तिनांक ते मारून उडयतात भुरग्यांक तशें दुसऱ्यांक आनी आख्खो संवसार ओगी आसा आतां खूब दुसऱ्या देशांनी ते उठलेले आसा हें चलचें ना म्हणून आतां ते ठामपणी कितें तरी करूंक सोदतात आमकांय ही कृपा मेळची आनी आमी देवाक एकवटून जें बरें करूंक जाय तें जेजू सवें करया कित्याक जेन्ना आमी जेजू सवें करतले तेन्ना आमकां खुरीसूय उबारून ताच्या फाटल्यान वेचो पडटलो आनी खुरीस उबारलो की ना आमी भिवंक फावना ताच्या एकवटान सगळीं आमचें दूख कश्ट दोग दवरूंक जाय दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आनी रोखडेच आमी थोड्या दिसांनी तेरेजा धाकटी पळय आसा तिचें फेस्त समरोवंक केल्या तिणें कितें केलें सगल्यो धाकल्यो कोरण्यो धाकले फूल कशें जेजूक भेटयलें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आनी हे परी तिका सान फ्रांसीस शेवेरा बरोबर मिशनार म्हणून मानलेली आसा ती पात्रोन मिशनाची हिचोर हाली ती बोन गोंयांतान पूण हें सगळें ती वापरताली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आपल्यो बऱ्यो कन्यो आनी ह्यो बऱ्यो कन्यो आपणासून न्हय देवासूनच सुबजवतात तर हे भाशेन म्हजे भयणीनो भावनो आमी मनान दवरया आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान जियोया सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसा थिंचोतान तकली मेरेन भरोन येता सगळें आमचे भितर हात इतलें ताचें सवें आसा तें आमी कित्याक आमचें सवें दवरया आमी कांयच घेवन येवंक ना कांयच घेवन वचचें ना ही चिंत ना ही भावना हे मलमत्ता आसा ती सगळी ताका दिवया सुस्कार भायर सुटना तेच्या नांवान भायर काडया आनी स्वतंत्रपणी आमचें जिवीत जियोया देवान हें सगळें दिलेलें आसा देवाकूच तें आमचें सवें वापरूनी आनी हे परी बापाक जेजू आमचे सवें मोहिमा हाडूनी